डबल इंजिनचे सरकार असल्या कारणान मोठ्या प्रमाणात मदत करता ते लोन न्हू इट इज इन 50 years म्हणजे 0% विथ 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट रिफंड करपाचे 50 वर्सांनी 50 टू रिटर्न इट बॅक आफ्टर 50 years तेन्नाय सरकार आमचेच आसतले काळजी करू नका माफ करून सोडटा तेन्ना आमचे बजेट जे आसा हे त्या चिप्पाच्या पाकिटा सारखे न्ही भितर ते चिप्स असता पळय तेच्या पाकिटा सारखे न्ही आमचे बजेट म्हणजे चवथीच्या माटोळे सारखे त्या माटोळेक सगळी फळां लागलेली आसतली फुलां लागलेली आसतली आणि वेगवेगळ्या झाडांची पानां लागलेली असतली ती स्वयंपूर्ण माटुली आहा हे बजेट आसा फ्रॉम द 2018 to 2023 गोवा फिस्कल डेफिसिट सिग्निफिकंटली डिक्रीज dropping from the 2.5% to the GSDP in 2018-19 to 1.2% in 22-23 हे डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन या आमच्या कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत आम्ही खूप मोठ्या प्रमाणात आतापर्यंत भरती करपाक लागल्या आणि पहिले फावटी गोयच्या भुरग्यांक म्हणजे एक सेक्युरिटी आणि रिस्पेक्ट जो आम्ही म्हणता म्हणजे जॉबात सेक्युरिटी आसप गरजेची असली ती मेळपाक लागल्या म्हणून तर आज बारीक जरी जॉब असलो असत जाल्यार त्या गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान भुरग्यां जॉईन जावपाक लागल्या आता नवीन केलो काय तो परत फोडचो पडचो ना जेका नेटवर्क केबल आसतली किंवा इलेक्ट्रिकल केबल आसतली ही घालपा खातीर आमी युटिलिटी डक्ट सिस्टम सुरवात केला ज्या जाग्यार नवीन रोड आता करता कंप्लिटली हॉट मिक्सिंग त्या ती तुम्ही सुद्धा तुमचो रस्तो फोडटा आसतना बेगीन बेगीन फोड आनी केबल घाल सांगू नाका ताका पयलीं सांगा बाबा युटिलिटी डक्ट घातलो काय कितें ह्या तांकां सांगलें आमी आतां सर्क्युलर काडला तुमी ऊस लाया ह्या वर्साचो ऊस आमी घेता आणि ताका पैसे दिता जाल्यार हे उशा जाले इथेनॉल प्लांटा सांग अरे एकदा ऊस ते घेतलो म्हणून तो ऊस आमी खावचे ना त्या प्लांटानूच घालता केन्ना येत तो आता टेंडर येता ऊस आमी प्लांट चालू करता तो केन्ना एक म्हयनो 2 महिने एका महिन्या भितर टेंडर येता संजीवनीचो हय